Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. वाजता ना पोट भरून जाय म्हणून बसतो मस्त माहिती मला काय अर्थ ना काय अर्थ ना पहिल्या जगाच्या लिबरेशन स्वातंत्र्याक 60 वर्ष जाली आणि या 60 वर्षात ज्या ज्या वेळार काँग्रेसचे सरकार हांगाचे त्या वेळार उत्कृष्ट सरकार आणि प्रशासन दिल्ले तशें स्वरूपाचें प्रशासन या 2022 सालापासून परत एकदा दिवपाक सरकारान गॅस 1000चेर पावलो, पेट्रोल डिझेल 100 पावले. त्या परिस्थितीन आयज ती भाजी विकून आयज तेंचो नाइलाज पोट भरपाक जाय, जगपाक जाय. एक जगपा खातीर आयज ती हांगा बसता, कित्याक तांकां फायदो हो कांयच ना. ज्या रितीन सरकारान हे वाडयला, जे सगळे प्रायस जे वाडयला त्यातून बाबडी आयज दिसभर कित्याक बसता, आयज तांकां फायदो कांयच जायना. पूण एक जगपाक जाय म्हणून आपल्या भुरग्यांक कितें तरी दोन टायमचें जेवण घालपा जाय, ह्या खातीर आयज ती दिसभर हांगा तळमळटा. आणि ह्या सरकाराक हे सामान्य लोकांचे कांय जायत पडलेले ना. लोकां कडेन मागता की आयज आमचें गोंय, आयज आमचें गोंयचें अस्तित्व, आयज आमची गोंयची आयडेंटिटी वाचोवपाची गरज आसा. आणि जे कुटुंब ह्या काळान BJPच्या काळान जे नश्ट जाल्लेले आसात, जे तांकां गरिबांक त्रास जाल्लो आसा, तेंच्यांनी हांवें मागता की काँग्रेसाक तुमी साथ दिया, काँग्रेस तुमच्या वांगडा आसा.